मायमोगाचो येवकार हा मनीषा जाधव. सुरेखपळाचे हेडलायन्स. गोयात काँग्रेसीन सुमार 9.5 कोटी चौखन मीटर जमनीचे केला रूपांतर अशें म्हणत फुरियोस टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत काँग्रेसीक काढलो उजरावन. ओएनजीसी कॅम्पसात जावपी एनर्जी वीक ह्या कार्यावळीक कर्नाटकांतल्यान गाडयो घेवपाचे आसात भाड्यान. गोंयांतल्या टॅक्सी धनियांनी केलो खर विरोध. आमकां रस्त्यार येवपाक लावचे न्हय म्हूण शिटकायले सरकाराक. फातर्प्या उदकाची पायपलायन फुटून उदक इबाड. संबंधिताची चल्ल्या आडनदर. मजगती लागसरच्या गावांनी उदक पावना तरी बील सामके पावता वेळार. जाले लोक फुरियोज. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. चिंबल गावचे लोक रागान आणि निर्धारान एकठांय आयिल्ले. आयज मेर्शे जंक्शन रस्त्या परस निषेध स्थळ दिसताले. युनिटी मॉलाचे परवाने न्यायालयान रद्द केल्या उपरांत लेगीत लोक थंयच रावले. सरकाराकडल्यान एक सादी गजाल मागली. प्रकल्प थांबोवचो न्हय, पुरायपणान काडून उडोवचो. गांवच्या लोकांनी सुरवेक विधानसभेत मोर्चा व्हरपाची येवजण आखिल्ली, पूण कांय किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या मेर्ची हांगा तांकां थांबयले. तांणी सरकाराक 30 मिनटांचो वेळ दिवन विधानसभेत प्रकल्प रद्द करपाची घोशणा केली. मुख्यमंत्र्यान उलोवपा खातीर फक्त ल्हान शिष्टमंडळाक आपयलां अशें पुलिसांनी सांगलें तेन्ना निदर्शकांनी न्हयकार दिलो आनी ताचे बदला रस्त्यार बसले. तशेंच तळ्याच्या ओलसाणीच्या वाठाराचो प्रत्यक्ष बफर झोन थारावपा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन शास्त्रीय अभ्यास करपाची मागणी करतात. ओलसाणीच्या व्हडल्या भागाचेर सरकार दुर्लक्ष करता आनी पुराय 2.6 लाख चौखण मीटर वाठार परतून जाहीर करचो अशें थळावे सांगतात. निषेधा वेळार मोबायल सिग्नलां बंद केल्ल्यान आमी सद्याक आसा मेर्शे सर्कल हांगासर आनी सकाळच्यान तुमकां अपडेट दीत रावले की हांगासर चिंबेल तळ्या लेका खातीर हांगासर लोकांनी प्रोटेस्ट केल्ले आनी आयज तेंचो एसेंब्लीन मार्च आसलेलो. सकाळच्यान ते हांगासान प्रोटेस्ट करताले आनी आतां सांजचे 5:30 जावन गेल्लेले आसा आनी हांगासर आतां तांकां एसेंब्लीन वचपाक कशेंच दिवना. पुलिसान तांकां आडोनूच दवरले, पुलीस फोर्स खूब डिप्लॉय करून. आतां परत सांजचे तेंच्यांनी जेन्ना ट्राय केले पळय तेंच्यांनी खूब ट्राय केली लोकांनी एसेंब्लीन वचपाक, पूण पुलिसान तांकां कशेंच वचोंक दिलें ना. आतां सांजचे तेंचे जेन्ना आउट ऑफ कंट्रोल गेले, लोकांनी म्हटलें की रस्तो बीन ब्लॉक करूंक नासलो तेंच्यांनी. जो मेन हायवे आसलो चिंबेल फ्लायओवर बांदलो पळय थंयसरल्यान मेन हायवे जो आसलो पळय थंयसर ते फूल सायडीक बसून पिसफुली प्रोटेस्ट करताले आनी तेंचो मोटोय आसलो आयज पिसफुली प्रोटेस्ट करपाचो. पूण आयज आतां सांजचो जेन्ना तो वायलंट जाले लोक ते डायरेक्ट घेवन रस्त्यार रावले आनी ते पुलिसांची जी बस आसली पळय तितून लोक तेंच्या खोशयेन भितून चल्ले. कित्याक तांकां थंय वयर वचपाक दिवना. ते म्हणाले जेल भलो करता जाल्यार करा, पूण आमकां थंय वयर वचून आमची मागणी आसा पळय ते आयकपाचें. पूण इतलेंच करता नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर हांगासर पावलो तेंची ग्रीव्हन्सीस आयकपाक. तेणें कलेक्टरान जे रिप्रेझेंटेटीव लोक्स आसा पळय तांकां सांगलें की तुमी तुमचो रिटर्न एप्लिकेशन कितें आसा, मेमोरेंडम कितें आसा पळय रिप्रेझेंटेशन तें तुमी दिया आमकां. लोक हांगाले कशेंच कित्याक दिवपाक रेडी नासले, कित्याक ते हांगा पयलीं एक तर ते प्रोटेस्टाक बसले आनी एक तर तेंचो हंगर स्ट्रायक. मागीर ते म्हणूंक लागले आमी हांगासर काय करून सांगूंक आमी तयार ना, कित्याक 3 फावटी जाले आमी 3-4 फावटी जाले आमी 6 म्हयने तेंचे प्रोटेस्ट चालूच आसा. प्लस आयज 18 वा 19 दिसा तेंचो कंटिन्युअस ते हंगर स्ट्रायकार आसा. काल सीएमाक मेवले ते आनी सीएमाक बरी सगळे सांगून सीएमाक सिट्युएशन खबर आसतना सुद्दां तरी ते रिटर्न एप्लिकेशनाचो आतां तेच मागण्यो कलेक्टर आयकून ह्या लोकेशनार आतां. आनी दुसरी अपडेट म्हटल्यार की आतां जे मेन रोडार ट्रॅफिक वयताले पळय तेंच्यांनी ते लोक रोडार येवन ब्लॉक केल्लेले आसा. पूण आतां जो सर्वीस रोड सायडींतल्यान आसलो थंयसरल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लेले आसा. जे कोण पेंजीमसून मडगांव बीन वचपाचे, बांबोली वचपाच्या वाटेर तो मेन रोड ओपन आनी समज चिंबेल त्या वाटेनसून फुडें वचपाचें आसा जाल्यार तांकां सर्वीस रोड दिल्लेलो आसा. तो मेन रोड आसा पळय तो चिंबेल फ्लायओवरा कडेन वयता पळय तो बंद आसा. Yesterday we have visited CM. We know our demand clearly. This is not the first time. This is third time we are protesting.
2 of the district has been already scrapped. On same place, the government is coming with a third project. So what is the thing? So you are not every time. No, sir, we don't have. आप उनको बता With सकते due हैं ना? respect to you, ऐसा ऐसा we है don't have that district memorandum. We cannot do it right now. आयज एंड करपाचें आनी फाल्यां कंटिन्यू करपाचें सांज जाली म्हणून तसं काय नसतं ते आता तेंचे सगळ्यांनी माझं एकटं डिसिजन ना सगळ्यांनी डिसिजन घेतलं की रावपाचें म्हणून नाल्यार फाल्यां म्हणटलो आयज तुमकां काय अचीव जायना फाल्यां येवन तुमी कितें करतले की फाल्यां असेंब्ली आसा शिटकावणी आसा हे आनीक एग्रेसीव जावपाचें आसा मात कायदे भितर करतले आमी आमकां जाय आमी सकाळीच पणजे वचून बसी रावपाक जाताले आमकां सगळें आमी शिकलेले आमकां सगळे कोड हे ते सगळें खबर आहा सो आमची जी स्ट्रॅटेजी आहा ती सारकी आजून पर्यंत केल्ली आहा आनी फुडें वयतली मजगती जायते खोटे दावे पाळटात पूण तांणी फक्त एकूच सत्य उरलां असो आग्रह धरलो. वेंचणूक लागीं पावतकच युनिटी मॉलाच्या प्रश्नांचे राजकीयकरण जावपाक लागलां अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. It is the election year. It is the election year. Everything is a thing which they would like to create. म्हाका सांग काल मुख्यमंत्र्यान तांकां आपयले चर्चा केली तांकां सांगलें आंदोलन करनाका सविस्तर हाजेर उलोवन सोल्युशन काडया सांगला काय ना तुमकां विचारता जेन्ना स्टेटाचो हेड सांगता की वी विल हॅव अ डिस्कशन इन सॉर्ट आउट हातून मंत्री ना आमदार ना कोण ना मुख्यमंत्री एकटो अलॉंग विथ देम तांचो एकटो एक रिजनल पार्टीचो कोण तरी तो आसा तो होलकार काय कोण तो थंय तांचे बरोबर आशिल्लो ना जाल्यार कळनाकूच ऑपोजिशन रुलींग आमी सुद्दां मंत्री म्हणून आमकां वी मेट नॉट तुका सो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना इतल्या बारीकसाणेन हो इशू घेवपाक समजून सोल्युशन काडपाक फुडें हात दिता तुमकां समज राजकारणूच करपाक जाय जाल्यार इट्स डिफरंट सरकार योग्य ते निर्णय घेतलोच जे गोंयाच्या हितान बरें आसा ते पूण हे डेलीचे नॅरेटिव्ह जाला पळय हातून फाटल्यान कोण आसा टूल किट तयार जाला काय ना नॅरेटिव्ह फ्रॉम बायोडायवर्सिटी टू वेटलँड टू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हे पळय डिस्कशन काबार केल्ल्यान तांचे कडेन टॉपिकूच ना आली आतां तांकां दिसलो रोहन खंवटो आनी हांवें जें सांगलां आय स्टँड विथ इट आतांच सांगता एसेंब्लीन वचच्या पयलीं हांगाच सो ताकाय कळयात ते कोण तो गोविंद शिरोडकाराक कितें आसा थोडे उलयतकर म्हाकाय उलोवपाक दिसता पूण आतां सद्या योग्य टायम न्हय पूण कोण कोण फाटल्यान आसात पळय हाजेर तुमी काडचें पडटलें कित्याक खुबशें राजकारण सुरू जाल्लें आसा ह्याच बाबतींत इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मॉल बिचारा ह्याच मनशांक की प्रायवेट लँड कुशीक जे आशिल्लें तेन्ना ऑपोज कित्याक करूं ना हें तुमी विचारत ना बरं तांकां आतां विचार ताका हे एज्युकेशन तेन्ना कित्याक काडून आशिल्लें काय म्हणून अशे असंख्य प्रोजेक्ट टुरिजमाचे हांव तुमकां गोंयचे सांगतलो जे भागान भागान येवंक जाय ते येतले आनी सरकारी जमिनी म्हणजे प्रायवेट जाग्यार फायदो म्हणून बोवाळ करप ना आणि गव्हर्मेंट जाग्यार स्वताक फायदो ना म्हणून थंय बोवाळ करप हे एखादी ह्या लोकांचे हें आसतलें प्रेरणा स्त्रोत दे कॅन बी 1,000 lies but there is always one truth. Dylan Rodrigues, Lindsay Menezes, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365. गोंयांत सगळ्यात चड जमिनींचे रुपांतर काँग्रेस सरकारान केला. काँग्रेसीन सुमार 9.5 कोटी चौखण मीटर जमनीचे रुपांतर केला अशें विधान फुर्योज जाल्ले टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत करत काँग्रेसीचो इतिहास उजवाडाक हाडलो. ज्या काँग्रेस पक्षान गोंयचो नाश केला तोच काँग्रेस पक्ष आतां गोंय वाचोवपाची मागणी करपाक माचयेर बसला अशें म्हणत टीसीपी मंत्र्यान काँग्रेसीक धारेर धरले. जे रेग्युलेशन डेव्हलपमेंट झोनिंग सस्टेनेबल ग्रोथ your energy is consumed more in defending cases across high court across supreme court my question kit काय म्हणचे माझे ऐक across high court across supreme court across NGT and this situation is not accidental लोकांचे घालप ना people are forced to do this and that's because I want to just correct you. Point of order. Disturbing me. Point of order. Is it a specific institution that shut down mining, or is it a specific people जे लोकांचे म्हणून तुम्हीच हा लोकांचे समर्पक आम्ही ना हांगा लोकांचे हित समर्पक आणि फाटलो इतिहास काढून देऊ स्पीकर सर आणि तू आज काँग्रेसाचो लिडराचो एक मिनिट हो काँग्रेसाचो लिडराचो ऑपोजिशन हा ह्या लोकांनी चड आणि चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्ले आसा 9.5 कोटी रुपये आणि हे तांकां अधिकार टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ गोवा बाय कन्वर्टिंग द लार्जेस्ट लँड अरे बापरे मुख्यमंत्री असलो त्यांचे गोष्ट काय बापायचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यांपेक्षा चड एफिशियंट मुख्यमंत्री तो आशिल्लो आणि ते आम्ही कोणी हाऊसान जर बसल्या त्या लेवलाचेर पावचे ना कोण आलो एफिशियंट एफिशियंट आलो आता काँग्रेस डिपेंड करता काँग्रेसीक गाडी पडता काँग्रेसी अरे तुम्ही काँग्रेसी आशिल्लो तुम्ही बीजेपीचे सरकार आशिल्लो ओरिजिनल काय सगळं डुप्लिकेट अरे ते
गच्ची सोड्यान हांगा यो Honorable Minister. बरें जातले आमचे सगळ्यांचे Because sir, पयलीं सद्या एक मिनिट जो बाब जो तो उलयता काँग्रेसीचेर पयले सुवातेर 10,000 थिंग आहाय जो काँग्रेसी केलो तेकाय एक्झाम्पल जो युआर पॉइंटिंग हांव कोणाचें example दिता, म्हणजे पार्टीचें example दिता. फिंगर दिगंबर कामत अरे दिगंबर कामाचें नाव घेऊ नका दिगंबर कामाचें नाव घेऊ नका कोण केलें? तेका बी तुवें लिडर मानूंक जाय तो आमचो तेन्ना लिडर आशिल्लो विसरलो अशें मागीर कशें तूं आयला कसो वयल्यान येवंक ना तुज्या फाटल्या इतिहास काडून पळय कितें आहा तें इलेक्शनान आयलो कसो हे इलेक्शनान येवपाचे पयलीं तो इतिहास काडपाक पळय ते इतिहास दवरलाय हांगा दाखोवपाक अरे इतिहासान उरना जे आज गोंय चल्ला ते अरे आमी दोगां सोड रे सगळे स्पेसिफिक कितें म्हाका काय कळना तू कितें विचारूंक सोदता ते आणि ऑपोजिशन विचारता की बाबा काँग्रेस पार्टी आनी हेच वचून ते स्टेजीर बसता आणि गोंयांत राखूंक जाय म्हणून अरे गोंयची वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टीन वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरल्या बाकी आयल्या ह्या सायडीक तुझे काँग्रेस पार्टीचे फुडले फावट इलेक्शनात तू एकटो कला बाकी सगळे वयता करा सर हेज मुखार माझो फ्रेंड एक मिनिट हेज मुखार स्पीकर सर एल्टन येतलो त्या एल्टनाक आमी सांबाळटा तू एकटो सांबाळून घे की तू जे डिफेंड करता अरे हांव सांगता ते तू जे डिफेंड करता ते पार्टीन 9 कोटी स्क्वेअर मीटर केल्ले आणि तुम्ही टार्गेट करता डिपार्टमेंटाक जेन्ना तुम्ही गोंयचे वाट लायला काँग्रेस पार्टीन आणि काँग्रेस पार्टी तुला जस्टिसान सांगले तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनल हेडाक डिस्टर्ब करता म्हणून आणि तुमचीच पूछ वाढली क्या वचा ते फर्स्ट वर वचा अरे आवाज इतले व्हडले करपाक आमकां बी कळटा 33 लोक बसले हांगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय विजय बी काय ना तुझे आमचोच आमचोच तो माझो बरो मित्र तो आमचोच अरे विजय सरदेसाय आमचोच माझो फ्रेंड तो तू बी माझो फ्रेंड ऐक रे हे एलओपी अरे हा यू सिट डाउन you tell me you are diverting the issues you are talking about saving Goa you have the right to save Goa you don't have the right to save Goa because you have entered into politics on a state of corruption save Goa are my foot you save Goa you cannot because Congress has destroyed that's why your numbers were destroyed and leader of opposition came on a state of corruption into the party are tu vidhan sabha ayla kaso गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैब शेख घेऊया एक लहानसं विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो ओएनजीसी कॅम्पसात जावपी एनर्जी वीक ह्या 5 दिसांच्या कार्यावळी खातीर कर्नाटकांतल्यान गाडयो भाड्यान घेवपाचे आसात देखून गोंयांतल्या टॅक्सी धनियांनी हाचो खर विरोध करत आमकां रस्त्यार येवपाक लावचे न्हय अशी शिटकावणी सरकाराक दिल्या भायल्या वाहना बदला गोंयांतल्यान वाहना भाड्यान घेवची अशी मागणी त्यांनी ह्या वेळार केली साऊथ गोवाक एक बरो एनर्जी वीक म्हणून बरो प्रोग्राम म्हणून येवपाचो आहा म्हणजे इव्हेंट येवपाचो आहा तो 26 स्टार्ट जातलो 31 काबार जातलो तर तुमी पळयलां आसतलें की सिजन जो जाला पळय डिसेंबरान तो आमचो सिजन जावंक ना हरशीं हेर सिजन जातालो पळय तसो सिजन जावंक ना ताका एक 2-3 कारणां आसलीं एक कारण आसलें की तेंच्यांनी दिसता डिसेंबरान जिल्ला पंचायत इलेक्शन दवरलें मदीं ड्राय डे जालो कित्याक लोक येता ते गोंयांत येता ते मजा करूंक येता दुसरो एका क्लबाक उजो लागलो हे थोडे इव्हेंट जाले पळय तितून आमकां कोणाकूच धंदो करूंक गावंक ना ते वाटेन पर्वरी सगळे आख्खे ट्रॅफिक ब्लॉक जावन उरताले त्यातील टुरिस्ट खूब जाण येवंक ना ते टुरिस्ट आतां जानेवारीन येवपाक कॉमेस केल्ले आतां आमकां कितें केलें बाय रिलायबल सोर्सीस आमकां कळ्ळें की 500 ते 600 टॅक्सी एनर्जी विकाक कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्राच्यान येवपाच्यो आसा म्हणून तर आमी ह्या भुरग्यांक सांगलें अशें जावपाचें आसा तुमचे कडेन कोण उलयला बी ना काय उलयला ते म्हणलें आमचे कडेन अजून मेरेन कोण उलोवंक ना प्रॉब्लेम जाला कित्याक ओएनजीसीन कोणाक तरी टेंडर दिला मेन टेंडर होल्डर आसा त्या टेंडर होल्डराक बाबा तुवें कश्यो गाडयो दिल्या आनी कितें रेट दिल्या ती कोणाक आमकां खबर ना तेणी काडला आनी 4 लोकांक सबलेट केला तो सबलेट करून कितें केला तो आपली एक रेट सांगता हो एक आपली रेट सांगता आनी एकलो रेट सांगता आमकां कितें आसा वेंडराक कितें रेट दिल्या पळय ती रेट आमकां तुमी दिया आमी तुमचे कडेन मागना की सगळी रेट दी म्हणून जी कितें तुज्या पळय ऑफीस चार्जीस आनी कसले चार्जीस आसा त्यो काड आनी बाकीची रेट आहा ती आमकां दी तूं सबलेट करून वचत जाल्यार ते लास्ट कितें जातली 100ची कोंबडी लास्ट 20 रुपयांक पडटली आमकां तशें नाका जाल्लें म्हणून आमी म्हणटा कितें जी रेट तुका पळय दिल्या ती तुवें आमकां दिवची आनी हांव जाल्यार वॉर्न करता वॉर्निंग दिता जो पळय कोण टेंडर तेणी व्हेला
आनी तेणी जर आमच्यो गाडयो जर तूं व्हरना त्यो आमच्यो गाडयो जर चार्ज आमच्या गाडयो तूं एंगेज करिना तितून आख्ख्यो गोंयच्यो तुका कसल्यो गाडयो जायो तुका हाय एंड गाडयो जायो तुका आर्टिका जाय तुका सेडान गाडी सगळे भाशेच्यो गाडयो आमचे कडेन आसा तूं आमचे कडेन यो आनी भासाभास कर भायल्यो गाडयो हाडचे पेक्षा आनी आमी हितून ONGCकूय सांगता की तुजो कोण पळय तो लेट केला पळय ताका सांग आमच्या गोंयकारां कडेन बस सावथाकूच बस नॉर्थाक येवं नाका सावथाक बस तेंचे कडेन बरी भाशेन बसका घे तेजे कडेन डिस्कशन कर रेट्स कितें आसा ह्यो रेटी आसा त्यो रेटी आसा अमकी वरां गाडी चलतली हें सगळें तूं सांग पेमेंट अमक्या टायमार तुमकां मेळटलो हें डिस्कशन कर ह्या भुरग्यां कडेन बसोन आनी मागीर तूं तांकां सांग तुमच्यो गाडयो कितें आहा त्यो घाला म्हणून सपोज ह्यो गाडयो जर कमी पडटा सावथाच्यो जाल्यार आमच्या नॉर्थाचे खूब भाव आसा तेंच्यो गाडयो आमी एंगेज करूंक फाटीं फुडें रावचे ना कित्याक हो धंदो आसा पळय तो गोंयकारांकूच मेळोंक जायो तो गोंयच्या भायर वचपाची गरज ना कित्याक हें सगळें आसा पळय तें आमी भोगता हांगासर इंडिया एनर्जी वीक जो ONGCच्या अंडर जातलो ताका गोंयकारांच्यो हीच गोंयकारांच्यो गाडयो लागूंक जाय आनी लागतल्यो हे तुमी आयज सरकारान लक्ष घालूंक जाय हेजेर जर तुमी लक्ष घालपाक सक्षम ना जाल्यार तुमी आमकां सांगा आमी हेजेर कशें लक्ष घालूंक जाय ते घालतले बट खंय लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट जालें नाल्यार हेका भाजपा सरकार कारणीभूत आसतलो सो हे आतां ONGC मेगा इव्हेंट आहा तो पयलो आनी फकत गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपाक मागोता हें बरे भाशेन तुमकां नाजाल्यार हे डेलिगेट्स येता तेंकां मातशे त्रास जायत आमी पळय रस्त्यार वयता त्रास जायत म्हाका भिरांत जाता पूण एक त्रास जायना जाल्यार तुमी आमी बरे भाशेन हे आमगे प्रॉब्लम सेटल करे आज आमी हेजिटेशन कोताय बायल बिजनेस कोताय आम पोटा मोताय गोंयकार आहाय ते पूण गोंयकारा पासत CM जावं मिनिस्ट्री काही पण गेलो ना आनी तो हेर दोड इव्हेंट येता आम पळयलें ना देखून सरकारान हांव मागोता सरकारा कडेन आनी आमगे CM कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मागोता की आमकां हें फर्स्ट प्रेफरन्स आमकां दिवचें पयले प्रेफरन्स लोकल्सांकूच वचोंक जाय गोंयकारांकूच वचोंक जाय आनी लोकल्सांकूच वचोंक जाय एवरी आतां फूल सावथ कोस्टल बेल्ट हॉटेलां बूक केल्ली आहा गोंयची खंयचीय गाडी येवं आमकां नो प्रॉब्लेम पूण आमकां जायो फकत गोंयच्यो गाडयो हे इव्हेंटाक चल्लोल्यो आमचे 24 तारखेक जेन्ना हो इव्हेंट येतलो तेन्ना सगळे गोंयकार जे टॅक्सीकार आसा उबे रावतले एका एका भावा वांगडा तेन्ना मागीर तुमी म्हणनाकात की आमी खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतली त्या पयलीं आयज कमीत ते 5 ते 6 दीस तुमचे कडेन आसा ह्या 6 दिसा भितर प्रत्येक असोसिएशनाक जर सावथाचे जे लिडर्स आसा जे सावथाकूच जर येता इव्हेंट नॉर्थाच्यांकूच तितून इन्क्लूड करून तुमी आफोवन व्हरचे तुमी तेजे कडेन भासाभास करची रेट कितें आसा कितें जावपाक जाय अप्स एंड डावन कितें करपाक जाय हे खंय तरी तुमी हे करून दिवचे फाल्यां सकाळी आमकां बोटां दाखयली म्हणून जायना आमी तुमकां लिगली कितें आसा पळय ते आमी तुमकां इंटिमेट करतले 2-3 दिसांक बट येस दीस इज द फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स आज जाल्या ही इव्हेंटा खातीर हेच्या मागीर सगळ्यांक कन्सर्न MLA जावं कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आसा तांकां आमी लेटर करून टू असोसिएशन आमी सांगतले त्या हिसपान आमकां जर तुमी ह्या ज्यो इव्हेंटाक गाडयो लावपाक दिना आनी जर कितें अप्स एंड डावन जाले हाजो फूल जिम्मेदार फूल हे आसतलो तो हो गव्हर्मेंट आसतलो हो CM आसतलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ट्युरिझम मिनिस्टर आसतलो हो येदो व्हडलो इव्हेंट येता त्या इव्हेंटाक आमकां बिगनस दिवपाक हे आमच्या गोंयांत इव्हेंट येता तर आमकां गोंयकारांक जर मेळना जाल्यार कसलो फायदो ना हांव काणकोणसान टॅक्सीकार काणकोणचो न्ही गोंयकार टॅक्सीकार येयला हांव पावलो आयसर हे भाव म्हजे एकठांय जाल्या वांगडा तेज्या वांगडा हांव येयला की सरकाराक एक रिक्वेस्ट करपाक की बाबा कितें आहा तें पयलीं तुमी गोंयकारांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दिया आनी मागीर भायले हाडा हय मरे सारकें मरे सो एक रिक्वेस्ट सगल्यांक पयलीं आमचे टॅक्सीकारांक म्हणल्यार आमकां कांयच ना तुमी जाणा आमचें खंय चल्लां तें सगलें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार फातर्प्या उदकाची पायपलायन फुटल्यार जायते दीस जाले पूण संबंधितांनी अजून दखल घेतली ना हजारांनी लिटर उदक सदांच व्हांवून इबाड जाता संबंधितांनी आडनदर केल्या वय मजगती लागसरच्या गावांनी उदक पावना तरी बिल सामके वेळार येता म्हूण लोक फुर्योज जाल्या पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता हो जो चेंबर आसा हो चेंबर सद्या गाडी धुवपाच्यो आनी उदक भरून व्हरपाचो सद्या चेंबर चाली कडेन आसा आनी आमकां लज दिसता की सांगपाक उदक ना म्हणून हांगा उदक काम करपाक जाय म्हणून उदक बंद मारतात आनी लोकांक उदक 2 दीस 3 दीस कमी दिता म्हूण सांगतात पूण हें उदकाची डिपार्टमेंट जें आसा हें उदक कशें वेस्ट करता पळया हें उदक वेस्ट करता पूण हेजेर कोणाचेच कंट्रोल म्हूण तो ना हांगा आज आमकां लोक सांगता त्या कोताक पायपलायन ओडल्या बील येतात पूण उदकाक थेंबय ना आतां हेणी बिलाचे पयशे भरप काय ना म्हूण तो प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा
म्हयनो जालो बिली येतात पूण उदकाचो एक थेंब येना तांकां उदक पिवपा उदक तोंडां लावपा सुद्दां एक थेंब मेळना जाल्यार बील कशें येतात का हांगा उदकाचो वेस्ट कितली जाता तो पळय आज हजारान लिटर जें उदक आसा ह्या रस्त्या वयल्यान वचपा लागला लोक गाडी धुवपा लागले कडेन आसात आनी हांगा आनी एक आयकलां की हांगा लोक कवात्या सुद्दां शिंपपाक उदक व्हरपा लागल्या म्हणून आनी हें घालता म्हण हें खंय तरी बंद जावचें आनी ह्या उदकाचो बरो उपयोग जो आसा हो लोकांक मेळपा सारको करून दिवचें म्हणून मागतात. किती ही आता उदकाची गजाल आसा पळय ती आयची आनी कालची न्हू आता हे आता जात्रेच्या पयलीं सावन हें उदक व्हांवत आसा खूब जाणांक ट्रक धुता कोण उदक भरून व्हरता कोण एकटो पयर म्हणपा लागलो हिंगा पायपलायनार आमगे कोवत्या उदक हांगा काय कोवती ना तूं म्हाका सांग हें उदक गेलें जाल्यार आमकां थंय घरा कडेन तेमी म्हणटा गांवांक आमकां खावपाक उदक ना 2 वर सोडटा वयता आमगे घरा कडेन कपडे सुद्दां धुवपाक प्रॉब्लेम जाता आमकां पयर जे येयलो हांवें सांगलें नळा उदका बाबा तुमगे एक थेंब 400 रुपया आमी खंयची भरपाचे घरा कडेन म्हळ्यार आमच्या घरान परिस्थिती पळय उदक म्हळ्यार न्हाणयान तर कोळशान तर चडयलें उदक जाल्यार म्हळ्यार आमकां उदक मेळना जाल्यार 4 वर उदक दिवचें पडटा हो पंप लायलो म्हळ्यार आमी सेफ जाता जाल्यार ह्या बायलांक आमगे घरान कोणूच म्हण बरो ना पयर तेमी जय आपयलो जय म्हणपाक अशें पुलीस कंप्लेन करताले हें करताले तें करता हांवें भावा सांगलें पुलीस कंप्लेन कितें करूं पूण हांव पयशे भरचो ना कित्याक नळा तरी गव्हर्मेंट नळा एक तरी थेंब उदक येवपा जाय तेन्ना जाल्यार पयशे बिली येतात. बिल येता बिल दिवपा येता हांवें बिलकाराक सांगलें दुसरे फावटी तूं म्हाका बिल दिवपा येना जेई घे आनी यो आनी तूं म्हळें बिल दिवपा येना बिल दिवपा येयलो इश्यू जातलो कळ्ळें न्हू मागीर म्हणनाका की अशें तशें म्हणून कळ्ळें न्हू सरकारान सांगलें फ्री म्हणून आमकां उदक जाल्यार हें म्हणपाक लागलें अमके लिटर फ्री आसता तें खंय आसा एक थेंब सुद्दां पडना नळा उदक जाल्यार बिल 400 रुपया कित्याक भरपाची आतां म्हाका सांग. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुझेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शुक्रारा उष्ण तापमान आसतले सुके हवामान आनी नितळ मळब तिगून उरतले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना हवामान विभागान अदमासक लायला. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले नितळ मळब तिगून उरतले. दनपारा उष्णताय जाणवतली. सांज वेळार थंडसाण पातळटली. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. हवामान सुके मळब नितळ. दनपार उष्ण सांजे थंडसाण घोळटले वारे. सकाळी आनी सांजे धुके प्रवास करप्यांक सल्लो. तापमानात ना व्हड बदल. शुक्रारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365.